विवेक किती चल्ला फोण्या? 2 दीस जाले सरकारान जे रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा, जे मार्केट ओपन केल्लें आसा, जावं वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट. सो पण तरी आसतना पयलीं जी गर्दी जाताली तेच्या खूब कमी गर्दी दिसता मार्केटानूय. आनी लोक पयलीं भशेन म्हणटा ते अशे गर्दी करून एकदम हें करताले. केसी वाडलेल्यो त्यो आतां खूब कमी जाल्ल्यो आसा. आनी हॉस्पिटलांनूय म्हाका दिसता 10च्या सकयलूय पेशंट सद्या एडमीट आसा. म्हणल्यार जवळ जवळ 170 ची कॅपेसिटी आसली कोवीड हॉस्पिटलाची, सब डिस्ट्रिक्टाची, तेजेय पेशंट कमी जाल्ले आसा. सो आनी एका वटेच्यान लोक आतां परत एकदा धंद्याक लागपा म्हणल्यार इतले आतां 2 म्हयने कांयच लोकांक दुकान ओपन करूंक मेळोंक ना, कांय करूंक मेळोंक ना. तशें आयज बसकार आहा, कंडक्टर आनी ड्रायव्हर, तांच्यांनी एक मेमोरेंडम सरकारा कडेन पावयला की तांकां एक बारीकशी पॅकेज दिवची म्हणून. जेणे करून आतां हे इतले दीस जाले ते बेकारूच आसलेले, बसी बंद आसलेल्यो. आनी एक गजाल येता की खांडेपारा जो प्रोजेक्ट येता उदकाचो, तो एक्सक्लुझिव्हली प्रिवळ वाठाराक लागून गोविंद गावडे जो मिनिस्टर प्रयत्न करता हाडपाक. त्या प्रोजेक्टाक आतां ओपोज येवपाक लागला. आनी सुदीन ढवळीकर आनी प्रिवळ मतदारसंघाचो आमदार हेंच्या मदीं बरेच कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा प्रमोद, ह्या या उदकाच्या प्रोजेक्टा लागून. या ती आशिल्ली थँक्स अपडेट. थँक्स थँक्स अ लॉट विवेक.